Job chapter 12. देवाच्या अजापवंत वावरांत ताची जाणवाय दिश्टी पडटा. उपरांत जॉबान असो जबाब दिलो. ओय, दुबावाविरे तुमी पोरजेचो ताळो तुमी मोत्तात तेन्ना जाणवाय तुमच्या वांगडा मोत्तली. पूण तुमच्याच भाशेन म्हाका गिन्यान आसा. खंयचेच वाटेन तुमच्या परस हांव उणें न्हय. आनी कितेंय जावं तुमी सांगलां तितलेंय कोण नकलोत. देवाक उलो मारता आनी जापेक रावता तो ताच्या इश्टांक हांसपाचो विशय जाता. प्रमाणिकाची आनी बऱ्या अंतस्करणाच्या मनशाची कोणूय फकाणां करता. तुमकां कसलेच त्रास जायनात तरीय तुमी म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. लवंडवतल्या मनशाक तुमी धपके दितात. पूण चोर आनी देव नासलेले मनीस शांतीन जियेतात आनी तांचो देव म्हणजे तांची स्वताची ताकद. मनजाती कडेन आनी सुकण्यां कडेन तुमकां शिकपा सारकें जायतें आसा. जमनीवेले जीव तुमकां देख दितले, समुद्रांतली मासली तुमकां अर्थ सांगतली. देवान आपणाक रचला आनी हें सगळें केलां म्हणून कोणाक खबर ना. प्रत्येक रचनेचो जीव आनी दर मनशाचें जिवीत ताच्या हातान आसा. जे भाशेन तुजे जिबेक सुवादीक जेवणाची रूच कळटा तेच भाशेन तुज्या कानाक बरीं उतरां आयकोंक खोशी भोगता. जाणट्या लागीं जाणवाय आसता आनी मातार पिराये वांगडा शाणेपणां येता. पूण देवा लागीं जाणवाय, पदवी, चिंतपाची तांक आनी विवेकताय आसता. तो बसून कोत्ता ती वस्त कोणाच्यानूच परतून बांदूंक जायना आनी तो कैदी कोत्ता ताका कोणाच्यानूच सुटका दिवंक जायना. देव पावस धाडिना तेन्ना दुकोळ येता. उदकाचो लोट सोडून दिता तेन्ना बुट्टी येता. देव बळिश्ट आनी सदांच जैतिवंत फसवपी आनी फसपी दोगूय ताच्याच सुवादीन आसात. तो राज चलोवपाची अक्कल काडून घेता आनी नितीदारांक पिशे करता. तो राजाचे भेंडाचे पट्टे सोडयता आनी तांच्या कोमराक दोर बांदता. तो याज्ञिकांक उक्त्या पांयांनी भोंवडायता आनी स्थापलेल्या पदवेदारांक सोखला आपटिता. तो खडेगांठ उलोवप्यांक मोने कोत्ता आनी जाणट्यां वेली विवेकताय तो काडून घेता. तो राजकुमारांक लोजेक घालता आनी राज चलयतल्यांची पदवी सोंपयता. तो अखंड कालोक उजवाडाक हाडटा आनी मन्ना सारकी कालोखी सावळी उजवाडांत बदलता. तो राष्ट्रां बांदता आनी उपरांत तांचें निसंडण करता. तो देशाच्या फुडाऱ्यांक पिशे कोत्ता आनी सपनांत तांकां तुसपटूंक आनी शेंडूंक सोदता. कालोखांत सांसपूंक आनी बेबदे जालोल्या भाशेन फाटीं फुडें झेलोंक सोदतात. देवाचें उतर हें.